सोमारा उदका स्रोत खात्यान ऑनलायन सेवेचें लोकार्पण केलां. हातूंत गेस्ट हाऊस बुकींग, कॉन्ट्रॅक्ट रजिस्ट्रेशन, बायांचें रजिस्ट्रेशन, वेबसायट लॉन्च तशेंच ग्रावंड वॉटर येरादारीचें रजिस्ट्रेशन ह्यो सगळ्यो सेवा ऑनलायन उपलब्ध आसात. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान निलेश परवार. We'll be also launching the Digi payments and digital certificates to contractors, and this will be launched by our Honorable Minister for Water Resources. We also plan to facilitate the first beneficiary of Netar Goy and Netar Bai schemes, and also we have got 4 rest houses, out of which one is under renovation, and we plan to on the instructions of Honorable Minister. We have launched on-booking facilities for the rest houses, basically 2 at Sanghi and 1 at June, which we are also going to launch today. की minimum human interface is good governance. Good governance म्हणटलें जर गोंय पळयतलें जाल्यार फावोर मागून पडूंक जायना, नेपोटिजम हें जावपाक जायना. हें जर जालें ना जाल्यार गोंयांत एक ट्रान्सपेरंट आनी म्हाका प्रो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन मेळूंक शकना. सो हाजे खातीर आमी जें कितें आज टॅक्नोलॉजी वापरतात, ऑनलायन वतात, मनशाचो कॉन्टॅक्ट कमी करून ऑनलायन जें एडमिनिस्ट्रेशन वाडटा हातूंत नेपोटिजम कमी जाता. वॉटर रिसोर्स हो डिपार्टमेंट शेतकऱ्याक आदार करपा खातीर आसा. हाजे पयलीं आमी अशें पळयलां की वॉटर रिसोर्स आनी एग्रीकल्चर हांचे भितर जे भशेन तालमेल आसूंक जाय आशिल्लो तसो तो नासता. ताजे खातीर वॉटर रिसोर्साच्यो खूब स्किमी शेतकऱ्या कडेन पावता काय ना हो प्रश्न, ताजेर एक प्रश्न पडटा. एसेंब्लीन पसून एक जनरल सेंटिमेंट असो जाल्लो आहा की देर शूड बी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर. कित्याक वॉटर रिसोर्साचो फायनल उद्देश असो आहा की शेतकऱ्याक आदार करूंक जाय. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन भरपूर स्किमी आहा आनी बी करूंक जाता. यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर पंप्स हो विचार आमी आतां उलयताले, ते पसून तांच्यानी एक स्कीम हाडूं येता. जर बांयो मारून दिल्यो, बांयो आतां चलतल्यो कश्यो, जर तुका यू हॅव टू रिड्यूस फॉसील फ्युअल्स, यूज ऑफ फॉसील फ्युअल्स, यू मे हॅव यूज ऑफ नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी. सो सोलर पावर्ड वॉटर पंप्स ते शेतकऱ्यांक दिवप, ताजे खातीर एक नव्या वर्सान आमी एक स्कीम काडटात.